प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोमार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 12वी चीट 38 ते 42 पर्यंत. आनी आयज कितें घडटा, धर्मशास्त्री आनी फारिजियो लोक जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, गुरुजी, तुजी कोडली आमकां एक खुणा पडोवंक जाय. आनी भाव भयणीनो, जेजून धर्मशास्त्र्यांक फारिजियांक त्या दिसाच्या लोकांक कितल्यो खुणा ताणें दाखोवन दिल्ली. आनी जेन्ना जेजूक हे लोक येता आनी विचारता आमकां तुजी एक खुणा पडोवंक जाय, तेन्ना जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, ही आतांची खोटी आनी घातकी पिडका एक खुणा सोदता, पूण जोनास प्रवादाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. आनी भाव भयणो, आमी जाणो वो जोनास प्रवादी, ताका देवान धाडलेलो निनेवे गांवांत आनी ताका सांगलेलें थंयसर तूं देवाचें उतर परगट कर. आनी थंयचो लोक एकदम वायटपण करतात, तांकां देवाचें उतर परगट करून तांकां तांचें मन बदलून हांव म्हजो राग जो आहा तांचेर, हांव तो राग तांचेर दवरचो ना, तूं देवाचें उतर परगट करतोस. पूण जोनास प्रवादी कितें करता? पयसूच वेता, तो बोटीर वेता आनी बोटीर वचोन थंयसर इतलें वारें येता आनी कितले त्रास जातात त्या बोटीर सगल्यांक. आनी ते लोक ताका बोटींतलो दर्यान उडयता, पूण देव ताका साल्वार करता. एका व्हडल्या नुस्त्याच्या पोटान ताका 3 दीस दवरता आनी ताका 3 दिसां उपरांत ताका तें नुस्तें भायर काडटा. आनी भायर सोडटकूच जोनास प्रवादी निनेवे वचोन देवाचें उतर परगट करता आनी तो सगलो लोक साल्वार जाता. तशें जेजू कितें करता? जेजू जेन्ना खुर्सार मेलो, ताची कूड पुल्ली, पूण जेजूचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो खंय गेलो? तो गेलो एका जाग्यार आनी ताणें थंयसर सगल्या लोकांक जो तो संवसारान येवच्या पयलीं तांकां ताणें देवाचें उतर परगट तांकां सांगलें, पळया भाव भयणीनो, हांवें तुमकां सुटका दिल्या, हांवें तुमकां सरवण दिल्या आनी तांकां सगळी सुटका दिता. भाव भयणीनो, हे फारिजियो, हे धर्मशास्त्री, थोडो लोक जो आसलो त्या वेळार जेजूच्या टायमार, तो इतली खुणा जेजूची पळोवन, इतले मिलाग्री जेजूची पळोवन आजून जेजूचे भावार धरून नासलो. आनी जेजू एकदम दुखी जाता, उदास जाता तो. कित्याक इतली खुणा करून त्या लोकांनी ताजेर भावार धरूंक जाय आसलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, कितले पावटी देवान आमकां कितलें बरें केलां ह्या संवसारांत, पण खरेंच आमी ताज्या उतराचेर आमी भावार दवरता? आमी फकत आमच्या मागण्याचेर, आमी कितें करता तें आमचेर भावार दवरता. आमी सोचपाना की आमच्या मागणे वरवीं आमकां देव सगळें बरें दितलो. खरेंच म्हणल्यार जेन्ना आमी जें जेजून केलां आमकां खुर्सार, त्या कोडण्या वयर आमी भावार दवरता, त्या उतराचेर आमी भावार दवरता, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जाता भावार्था वरवीं. आमच्या कोडण्यांनी, आमच्या मागण्यांनी खंयच जायना, पूण आमी मागणें जेन्ना करता भावार्थान, हें जेजून आमकां ऑलरेडी घडोवन हाडलां खुर्सार, तेन्नाच की आमकां सगळें बरें जाता. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां कितें? गरज आमकां ती शिकवण मेळोवपाक देवाच्या उतराची, ती सजमणी मेळोवपाक देवाच्या उतराची. आनी जेन्ना आमकां त्या देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा आनी आमी देवाच्या उतरार खूब नियाळ करून आमी सद्दां तें उतर पाळटा, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें बरें जेजून जें घडोवन हाडलां आमकां खुर्सार, तें आमकां आमच्या जिवितान फावो जाता. आयज एके खेरीत भाशेन आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, सगलो लोक ताका ह्या संवसारान चलोन सगलो लोक ताचेर भावार धरिनासलो. फारिजियो, धर्मशास्त्री, त्या लोकांनी जेजूक नाकारलो आनी ते आतां इफेर्नान आसात. कित्याक त्या लोकांनी इतलें बरें करून, इतलें मागणें करून तांकां आजुनूय स्वर्ग उक्तो जावंक ना आनी ते इफेर्नान गेले. कित्याक? जेजूचेर भावार धरूंक ना म्हणून. आनी भाव भयणीनो, आयज आमकां गरज कितें? जेजूचेर, ताच्या उतराचेर भावार धरून आनी त्या उतराचेर भावार धरून तें आमचें जिवीत पाळूं आनी सगळें देवाचें आमकां फाव करपाक. आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक
हो नवो सुमान कॉमेंस जाता त्या सुमानान हांव सजमतां की तुमी सगळीं देवाच्या उतरान रिगून रावल्यान देवाचें उतर आयकतात घरा सगळी फामील आयकतात आनी हें देवाचें उतर तुमच्या मदें वाडत जावन तुमचो बाबाड वाडत जावन तुमी जेजू सारकी जातात म्हणून हांव सजमतां तुमकां तुमच्या फामिलीक बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन फाल्यां उलोवपाक हांव हाजीर जातलों तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.